Sacramentan Ralolia Mogacha Jesu Sacramentan Ralolia Mogacha Jesu Ulpai amci kalza तुझ्याच मोगा बघून आम्ही तुका सासनाच्या सासना उपाय आमची काळजा तुझ्याच मोगान जगून आम्ही तुका सासनाच्या सासना मुंच्या सोयमा साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेसू आनीक एक म्हयनो सरोन गेलो नवो म्हयनो वर्साचो निमाणो डिसेंबराचो सुरू जालो हे सांजे तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या दुनिया तुका बुजूंक तुका वंदूंक तुका किर्तूंक तुजी स्तुती करूंक तुझ्या नांवाक महिमा दिवंक हो पळय हांव आसां उंड्या रुपान भोव पवित्र संस्कारान ह्या वेळार तूं खरेपणी आसाय म्हूण जेसू हांव सत मानतां खरो जिवो जेसू म्हजे मुखार आसा खऱ्या जिव्या जेसूक परनी पाट आनी नमस्कार करूंक हांव हाजीर जाला ह्या देण्या पासत तुका आर्गां दिनवास महिमा
आनी सगळें म्हजें तुज्याच हातान घालून तुज्याच पांयाशी शेरोणां येवन दुनिया जेसू सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान आनी सगळे सक्तीन तुका हांव परनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. ह्या वेळार तुजी नदर जेजूचेर दवर. तुज्या उस्कारांतल्यान जेजूचो मोग भितर घे. शांतपणी बस, वदिमेर राव. तुका जाय ते भाशेन ह्या वेळार जेजू मुखार तूं राव. जेजूची ऊब तुजे कुडीक सर भोंवतणी वेळो घालूं दी. जशे परी एक पांगरू घेतलेल्या भाशेन जेजूच्या मोगाचें पांगरू तुजेर घे. तूं जिवो आसाय कित्याक तूं श्वास घेताय, बिकॉज यू ब्रीद. तुज्या नाकाच्या पुडयांनी हो श्वास भितर सरता तेन्ना तो अणभवून घे. फील दॅट ब्रेथ एंटरिंग युअर नॉस्ट्रिल्स. जेजूची कृपा ती, देवाचो मोग तो, देवाचो श्वास तो, कित्याक तो जीव दिणार. जेजूचो श्वास ताचो मोग तुजे भितर रिगता आसतना तुजे आख्खे कुडीक हो मोग पावय. तुज्या नाकांतल्यान तुवें भितर घेतलेलो श्वास तुज्या रोगतान मिसळ जाता आनी हे काळजान तावन भायर सरलेलें रोगत तुजे आख्खे कुडीक वेता. जेजूचो मोग उस्कारांतल्यान भितर सरलेलो नितळ निर्मळ जाल्लो तुज्या काळजांतल्यान आख्खे तुजे कुडीक पावूं. भोव करून तुज्या कुडीच्या ह्या जाग्यांनी जंय तुका चड गरज आसा, तुजें मन, तुजें काळीज, तुजी चिंतनां, तुजे आवंडे, तुजे कुडीचो दर एक सांदो हो जेजूचो मोग अणभवूं दी, भोगूं दी. Let every cell of yours, every tissue feel the presence of Jesus. जेजूचेरूच नदर आमची दवरुया. ह्या गिताची उतरां जरी तर तूं जाणाय जाल्यार म्हण.
पुस्तक हातीन धरूंक नाका. तुजी नदर फकत जेजूचेर आसूं दी. तुकाच तूं जेजूच्या हातान घाल. तुजें मन, तुजें काळीज, तुजे कुडीचो दर एक सांको जेजूच्या हातान घाल. Cristaच्या ओतम्या म्हाका पुवीत कोर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर. क्रिस्ताच्या
कांय घडयो तुज्या सांगाता सारप म्हणल्यार संवसारांतल्या कितल्याय बऱ्या आनी नामनेच्या जाग्यार वेळ सारप हाच्याहून बरें भाग आमकां जेजूच्या म्हऱ्यान ताच्या सांगाता ताच्या गोपान हो वेळ सारू ताचे भाशेन जावंक खेरीत भाशेन ही आमची तयारी आमी परबेची करता आसतना जेजू भाशेन जावंक दर दिसाक देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता. जेजू भाशेन जावप म्हणल्यार बापाची खुशी करप. जेजू भाशेन जावप म्हणल्यार कोश्टान त्रासान खालती जावप. जेजू भाशेन जावप म्हणल्यार सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक भायर वचप. जेजू भाशेन जावप म्हणल्यार कश्टवतल्यांची त्रासान पडलेल्यांची समाजीक देगेक पडलेल्यांची दया करप. जेजू भाशेन जावप म्हणल्यार समाजांत आनी आमच्या धर्मांत जें कितें चुकीचें आसा वायट आसा ताचेर आपलो ताळो उबारप. जेजू भाशेन जावप म्हणल्यार बापाचो मोग दुसऱ्यांक दिवप. जेजू भाशेन जावप म्हणल्यार खुर्सार मरपर्यंत बापाचे कुशेक खालती रावप. कितें तुजी खुशी दुनिया आमचे सवें हें पळय म्हजें जिवीत म्हाका जाय ते भाशेन सगळें जायना. म्हजीं चिंतनां म्हजीं सपनां जायते पावटी दोळ्या मुखार चुर्र जावन गेल्लीं दिसती पडटा. म्हाका जाय तें जायना. तुका जाय तें दुनियांत जाताच. केन्नाय बेगीन जाता केन्ना उसरां जाता केन्ना वेळ काडून जाता पूण जाताच. ह्या पासत म्हजे सवें तुजी खुशी कर. म्हाका जाय तें न्हय पूण तुका जाय तें. थोडे पावटी अवघड थोडे पावटी कडू थोडे पावटी दुखता थोडे पावटी कुफुजावान घालता. कितें तुका जाय दुनिया म्हजे विशीं? वॉट इज इट दॅट यू वॉन्ट फॉर मी? वॉट इज इट दॅट यू वील फॉर माय लायफ? आमचें जिवीत त्या शेता परी. ज्या शेतान बियां पडलीं बियां रोयलीं आनी कोणाक कळो नासतना ही बियां वाडलीं. कशीं कितें आख्खो सायंटिफीक प्रोसेस घडये आमी पळयना डेयली पूण तें वाडटा बी किल्लोता. ताका पानां येतात ताका फुलां येतात ताका गोठो येता. पूण त्याच बराबर शेतकाराक कळो नासतना थंयसर नेरूय वोंपतात वायटोवे. हो नेर म्हणल्यार आमकां आडकोडी कोश्ट त्रास ते आमकां नाका.
हे कोश्ट त्रास आमकां नाका आसनूय ते सदांच आसात. ह्या पासत ताचेर रडोन फायदो ना, पूण मुखार वचपाकूच जाय. मूव अहेड. वायटाचेर जैत व्हरूंकूच जाय. ओनितीचेर निशेध मारूंकूच जाय. आनी हें सगळें हांवें करूंक जाय. जेजूच्या पाटलावदारान करूंक जाय. मिसाचे भेटेक, नोवेनाचे भेटेक आमी तयार जाता आसतना दुनिया तुज्या आत्म्या बगोर आमच्यान कांयच जायना. तुजो आत्मो आमकां दी. हे मिसाचे भेटेक आमकां तयार कर. ह्या बो पवित्र संस्कारान तुका आमी भेटल्या. पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या आल्तारार याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बो पवित्र संस्कारान तूं हाजीर जाताय. तुजो आत्मो म्हजेर देवय. तुज्या आत्म्यान म्हाका भर. मिसाचे भेटेन म्हजीच वोपणी करूंक, मिसाचे भेटेन तुका भेटूंक. तूं दिताय तें जेवण हे मिसाचे भेटेन शेवूंक. सगली म्हजी मागणी दुनिया आयकून घे. सगली म्हजी इंतेसावां तुका थावी. ह्या सगल्या मनशां पासत जांचे पासत हांव मागूंक सोदतां ती सगली मागणी आयक. म्हजे हात उक्ते करून दिमीर रावून तुजे लागीं हांव मागतां. तुजो आत्मो म्हजेर धाड. सेंड युअर होली स्पिरिट अपॉन मी लॉर्ड. सगली म्हजी मागणी तूं तुज्या हातान घे आनी तुजो आत्मो म्हजेर धाड. ए आत्म्या आमचे हात उक्ते करून म्हणूया. ए आत्म्या आपाशा. ए आत्म्या
जेजूच्या येयात्या मोगाच्या येयात्या मोगाच्या येयात्म्या बापाच्या येयात्म्या जेजूच्या येयात्म्या मोगाच्या येयात्म्या सुरुवात एक गीत घेऊया. 821 पेज नंबर 10. 821. Dove chi rosultaia onde smora wakana shekache vidomivo devastogitaya Dove chi rosultaia onde smora wakana shekache vidomivo devastogitaya Omes fora shakana Hidagayo nakora Ukora na demashe Ukora na Aronashi Novegi Rusudayat Omes fora Wakana Shekashi Vidumrivor Devastogitaya बागयोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवया हो विशय घेवन भाव भयणीनो आयज आमी हे आमचे नवेन करता. सेंट एंटनी समुदाय जिना, इन्फंट जिजस समुदाय फोंडवे आनी सांत कुरीस समुदाय पेंटा आयची मांडावळ करता. ह्या वाड्यांतल्या दर एका गोराब्याचेर बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज मिलेना मेंडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता, आपणा पासत मागूंक लायता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयज आमचे पासत मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक आयला फादर जॉलिसन फेर्नांडीस. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत आनी ताच्या वावरा पासतूय मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, बागयोन फ्रांसीस शावियराचे पुर्बेक आमी तयार जाताना आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी पावल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय बागयोन फ्रांसीस शावियराचे देखीन अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवया. पातका वरवीं मनशां मदें अंतर करतल्यो वण्टी मोडून उडोवंक आनी मनशां कुळांक एकचाराच्या आनी मोगाच्या बांदपासान एकठावया. जेजून ह्या संवसारान जल्म घेतलो. जेजू संवसारान जियेतना तरेतरेच्या मनशांक तो भेटलो. गरीब, दुर्बळ, गिरेस्त, पातकी, विदेशी, धर्मशास्त्री
असले मोदे ताणें आपलो वावर केलो. कोणाच मोदे भेदभाव वो अंतर करिनासतना सगल्यांक समजता ते भाशेन शिकवण दिली. आपल्या बारा शिसांक विचून काडटना पर्यान तांचो वावर धंदो वेवसाय पळयनासतना सगल्यांक आपलो पाटलाव करूंक आपयले आनी तांकां फावो तो मान दिलो. निमाण्या जेवणान पर्यान आपलो घात घेवचो आसलो ताचे पासून ताणें पांय धुले. असलेच सेवेचे मोन आमी आपणावन कोणाच मोदे अंतर करिनासतना जेजून केल्ले तशेंच आमी करूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां देवाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भावा भयणानो, आयचो सेवा धर्म आमकां अंतर करिनासतना सगल्यांची एक सारकी सेवा करूंक आमकां जण एकल्याक उलो करता आनी हुस्कायता. ह्या संवसारांत आमचें पयण करता आसतना घोडे जायते पावटी तोंडाक पळयोवन आमी जायते पावटी सेवा दिल्या वो जायते पावटी सेवा दिवूंक आमी घोडे चुकल्या. तो गिरेस्त, तो गरीब, थोड्यांची सेवा केल्या आनी थोड्यांक आमी पयसायल्यान. ही आनी दुसऱ्या केल्ल्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वायगुनी सदांच्या कुवाल मरे सगल्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. एक घोडी बरोगीच रावन आमचें खासगी मागणें देवा मुखार आमी उबारुया. मोगाळ बापा, तूं मोईपासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भोर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालो. अंतराळा वेलीं चारूय वारी व्हडल्या सोमदिराक हालयतालीं. त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सां बासाचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिड्डाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेलें वयर उबारलें आनी मनशां भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशांचें कालीस दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर
हांवें देखलें तें वाशेला पोरी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडांत दांतां मोदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तोकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिलो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक चवथें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवानेन आनी भिरांकूळ आनी एकदम बलिश्ट. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळें चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयान पोंदाक माडयतालें. आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव ह्या शिंगांक पळयतना तांचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगाक उमटून काडलीं आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिंवासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसोबी बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शिंग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सोदताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावरांक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी कान घेतली पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेळाक जियेवंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्राचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. परतून म्हणया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाखाणात. प्रितुमे वयर वाडटात तीं तुमी सोगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब,
ताका महिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासनाक उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाखानात सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाखानात जबाब ताका महिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासनाक दोरयांतल्या मोनजातीनो आनी उदकांत जियेतोल्यानो सर्वेस्पराक वाखानात अंतराला वेल्या सुकल्यानो सर्वेस्पराक वाखानात रावनबोट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाखानात जबाब ताका महिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासनाक उद्गार गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान पास्काचे पोरबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो मोग केल्लो पूण आतां सोपुर्नायेन तांचो मोग करूंक दाखयलो ताचे रातचें जेवण चलतालें सिमावांचो पूत जुदास इस्कारियोत हाच्या ताचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान मनांत घाल्लें बापान सगलें आपल्या हातान दिलां आपूण देवातावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतोवन तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोल्या त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो तो सिमांव पेद्रू सोरशीं गेलो पेद्रून ताका म्हणलें सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय जेजून ताका परतीपाट केलो हांव करतां तें तुका आतां समजोचें ना पूण मागीर समजतलें पेद्रून ताका म्हणलें म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना जेजून ताका परतीपाडून म्हणलें हांव तुका दिवना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना सिमांव पेद्रून परतीपाडून म्हणलें तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांयच न्हय बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव जेजून ताका म्हणलें नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो तो सगलोच नितोळ आसा तुमी तर नितोळ आसात पूण सगले नात आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो आनी त्या पासत ताणें म्हणलें सगले तुमी नितोळ नात तांचे पांय धुवन जातूच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजून आपली सुवातेर परतून आयलो ताणें म्हणलें हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान हे प्रितीच्या भावा भयणानो अंतर करिनासतना
सगल्यांक सेवा दिवंक ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. इश्टानो, अंतर करिनासतना सेवा दिवप हें करूंक सोंपें न्हय. घोडे जायते फावटी घोडे आमी चिंत्ता हांव ताका सेवा दितलो, हांव ताची सेवा करतलो. पूण आमच्या मनीसकुळाचेर जरी तर आमी बारीक नदर मारली जाल्यार जायते फावटी हांव आनी तूं मनशांक पळोवन, जातीक पळोवन, कातीक पळोवन घोडे जायते फावटी आमी अंतर करतातूच. घोडे जायते फावटी आमची अंतर घोडे आमच्या कुटुंबांतूच जाता. घोडे जायते फावटी आवय बापूय हो म्हजो आवडीचो पूत तो घोडे तितलो आवडीचो ना. घरा भायर वचत जाल्यार घोडे आमी जायते फावटी म्हणटा ती आमचे समुदायाची न्हय, ती घोडे दुसरे समुदायाची. गांवांत वचत जाल्यार घोडे आमी जायते फावटी म्हणटा ती आमच्या गांवची न्हय ओ आमच्या वाड्याची न्हय, ती दुसऱ्या गांवची ओ दुसऱ्या वाड्याची. अशे तरेन इश्टानो आमी तर आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार जायते फावटी पावलार पावलार आमी अंतर करतातूच. इश्टानो, एका दिसा एक बरोवपी कातोलीक धर्माचेर आनी कातोलीक भावा भयणाचेर नियाळ करून असो उद्गारलो. वी कॅथलिक्स नीड टू लिव डिफरंटली. वी कॅथलिक्स नीड टू लिव डिफरंटली. आमी जण एकलो कातोलीक भावा भयण जाल्ल्यान आमी दर दिसा दर घोडये वेगळेपणांतल्यान आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. वेगळेपण आनी वेगळोचार ही दोन भाशेची उतरां. वेगळेपण जावं येता म्हज्या उतरांतल्यान हांव साद्या उतरांनी उलयतां. वेगळेपण जावं येता म्हज्या चिंतनांतल्यान हांव घोडे दुसऱ्यांचें बरें चिंत्ता. वेगळेपण जावं तें म्हज्या जिवितांतल्यान हांव म्हज्या जिवितान आसा तें वेगळेपण उजार करता. म्हजें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक भेटयता. वेगळोचार म्हणटा तेन्ना घोडे जावं तें अंतर करीन, जावं त्या धर्मा मदें, जावं ते जाती काती मदें ओ जावं ते आनी कसलेय वस्तू मदें आमी अंतर करून. आयचो विशय आमकां वेगळेपणान आमची पावलां मारूंक उलो करता आनी हुस्कायता. आनी वेगळेपण कसलें काय तें आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आसा. अंतर करिनासतना दुसऱ्यांची सेवा करप, ह्या वेगळेपणान आमी आमचें जिवीत जिवंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता आनी हुस्कायता. ह्या विशयाचेर म्हजो नियाळ फुडें व्हरतना एक धाकटुली घडणी भाग्यवंत मादर तेरेजाच्या जिवितांतली तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. इश्टानो, 1966 ह्या वर्सा एका अमेरिकेच्या रिपोर्टरान मादर तेरेजाच्या जिविताचेर एक लेख बरयलो. आनी इश्टानो, हो मनीस हो रिपोर्टर अशें उद्गारलो की जेन्ना हांवें तिचेर म्हजी नदर मारली, पयली वस्त म्हज्या जिवितान आयली ती म्हणल्यार शी वॉज अ लिव्हिंग सेंट. आय कूड सी दॅट शी वॉज अ लिव्हिंग सेंट. आनी ह्या उपरांत तो तिच्या जिवितांतल्यो कांय वस्तू आपल्या त्या लेखांत तो बरोवन हाडटा. इश्टानो, त्या तेंपार जेन्ना ती लोकांची सेवा करताली कालिकट हांगा, तेन्ना दर दिसा आपलो काट आनी दोगां मनशांक घेवन दर दिसा ती रस्त्यांतल्यानकूय प्रवेश करताली. आनी रस्त्यांतल्यान प्रवेश करतना जे मनीस जावं पिडेंत आशिल्ले, जाका लोकांनी सोडलोले, तांकां ती आपल्या काटार घालताली आनी दोगां मनशांचो आदार घेवन हो काट घेवनकूय ती आपल्या घरांत सोरशी जूंय ती लोकांची सेवा करताली थंय घेवन ती खूंय वेताली. आनी इश्टानो, त्या तेंपारकूय जायतीं हॉस्पिटलां नासलीं आनी हॉस्पिटलां आसल्यार लोकांचो इलाज करूंक त्या हॉस्पिटलान बेडूय नासल्यो आनी सुवातूय नासली. जी कोण टर्मिनली इल आसली, जाका आनीक परतून भलायकी मेळुशी नासली, असल्याक
कुय तांच्या घरच्यांकूय हॉस्पिटलांत सावन ती फोन करताली, तुमचो हो मनीस आनीक बरो जावचो ना, मातशे येयात आनी ताका घेवन वचात. आनी जरी तर घरचीं तर हॉस्पिटलांत येना जालीं जाल्यार हॉस्पिटलांतलो लोक खूंय नर्स्यो खूंय ह्या मनशांक खूंय काडटालीं, भायर दवरतालीं, जावं ती रस्त्यार ओर त्या वारांडांत. आनी असल्या संदर्भान आसतना मादर तेरेजाकूय असल्या मनशांक जी कोण रस्त्यार आसलीं, कॉरिडरांक दवरलेलीं, असल्या मनशांकूय त्या मनशांचो आदार घेवन तांकांकूय आपल्या काटाचेर घालता आनी तांकांकूय आपल्या घरांत व्हरता. आपल्या घरांत व्हरून तांची कुय ती सेवा करताली आनी जाता तो मोग आनी इलाज तांकां ती पावती करताली. इश्टानो, 1952 ह्या वर्सा जेन्ना तिचो जल्म दीस 42nd बर्थडे ती समोरमताली, त्या वर्साकूय शी केम अक्रॉस अ टेम्पल which was dedicated to आमच्यानी म्हणूंक येता goddess Kali, and this temple was abandoned. थंय मागण्याच्यो रिती खंय चलो नासल्यो. मादर तेरेजा हे टेम्पल दुसऱ्यांचो हें घेता, आदार घेता आनी हे टेम्पल आसले ते सगळे फॉर्मेलिटीज करून हे हॉस्पिटल कशें बदलता. आनी ह्या टेम्पलाच्यो 2 बाजू करता, एके वद्दान दादल्यांक आनी एके वद्दान बायलांक. आनी ह्या टेम्पलांत जी कोण दुसरो लोक आसलो जांकां इलाजाची गरज आसली, ह्या सगळ्या लोकांक हाडटा, त्या टेम्पलांत घालता आनी तांचोकूय इलाज ती सुरू करता आनी लोकांक जायत्या जाणांक थंय पेकोवणी फावो करता. आनी इश्टानो, सर शेवटी जेन्ना मादर तेरेजा अमेरिकेक वेता तेन्नाकूय तिका हो रिपोर्टर मेवता आनी त्याच वेळार खंय एक ती नोट बरयता आनी त्या रिपोर्टराच्या हातान घालता. आनी जेन्ना तो रिपोर्टर तो नोट उगडटा, त्या नोटार अशें बरयल्लें ताका मेवता, सर्व अदर्स एज जीसस हॅज सर्वड. सर्व अदर्स एज जीसस has served. Mother Teresa. प्रितीच्या बाबा भयणानो, she was the one with a difference. आपल्या जिविता वरवीं तिणें संवसारांत, समाजांत आनी तरेकवार धर्माच्या भावा भयणीच्या जिवितान तिणें वेगळेपण हाडलें, डिफरन्स हाडलें. इश्टानो, जरी तर तूं सेवा दिवंक सोदताय जाल्यार तुका धर्म लागोना. तूं तर सेवा दिवंक सोदताय जाल्यार तुका कात लागोना. तूं तर सेवा दिवंक सोदताय जाल्यार तुका जात लागोना. पूण तुका तर सेवा दिवंक उमेद आसा जाल्यार तुका एक सेवेचें काळीज आसूंक जाय आनी जेजूंत तूं एकवटलेलो आसूंक जाय. तेन्नाच की तुज्या जिवितांतल्यान हो सेवेचो गूण व्हांवता, दुसऱ्यांक सेवा दिवंक तुका आयतें जाता. मादर तेरेजान सेवा दिताना अंतर करूंक ना. तो कातोलीक म्हज्या धर्माचो म्हूण तिणें अंतर करून फकत कातोलीक भावा भयणाकूच सेवा ती दिवंक ना, पूण सगळ्यांक, सगळ्या तरेच्या धर्माच्या भावा भयणांक ती एकठांयता आनी एक टेम्पलाचो वापर करता. टेम्पल आसा तें हॉस्पिटलान बदलता आनी सगळ्यांक त्या टेम्पलांत हाडून सगळ्यांची एक सारकी अंतर करिनासतना सेवा वांटा, इलाज वांटा, जेजूचो मोग तांकां पावतो करता. इश्टानो, आयज तिचे सारकेल्लें धोरण आमी आमच्याय जिवितांत आपणावंक आमकां खूब गरजेचें. अँड वी नीड टू बी पीपल विथ अ डिफरन्स. मादर तेरेजान आपल्या जिविता वरवीं वेगळोचार न्हय पूण वेगळेपण हाडलें. आमी आमच्या जिविता वरवीं वेगळोचार हाडचे सुवातेर आमी दुसऱ्या सोबे वेगळेपण हाडलें जाल्यार, न्यूनस हाडलें जाल्यार घोडे जायत्यांक बऱ्याक पडटलें, जायत्याक फायद्याक पडूंक शकता. तर इश्टानो, आयचो विशय आमकां समाजांत
वेगळोचार करिनासतना जे वेगळेपण आमच्या जिवितान आसा ताचे वरवीं दुसऱ्यांक आमी सेवा दिवंक आयचो विशय आमकां उलो करता आनी हुस्कायता. आयच्या वाचपांचेर थोडो भोव नियाळ करूंक गरजेचो. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी तर नदर मारीत जाल्यार जेजू आमकां देख दवरता. कशे तरेन आमी वेगळोचार करिनासतना वो अंतर करिनासतना दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय हें की आमकां आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेवलां. आयचे शुभ वर्तमान हांव 3 भागांनी वांटूंक सोदतां. पयले सुवातेर Jesus became a servant or Jesus becomes a servant. जेजू एक सेवक जाता आनी ह्यो सेवक कशे तरेन जाता काय आपल्याच शिसांचे तो पांय धुता. आदल्या तेंपार आमी तर पळयत जाल्यार पांये धुवपाचो वावर आसलो सेवकाचो. जेजू बापाचो पूत आसलो, संवसाराचो राजा आसलो, राय आसलो, तरी आसतना एक सेवकाचे रूप तो आपल्यांत घेता आनी आपल्या शिसांचे तो पांय धुता. पेद्रू जरी तर ताका आडायता पूण तरी आसतना पेद्रूक फावो ती समजणी दिवन आपल्या शिसा मुखार जेजू आपूण पयलो सेवक जाता. जीजस हिमसेल्फ बिकम द सर्वंट आनी आमकां जोण एकल्याक एक सेवकाची अंतर करिनासतना सेवा दिवंक तो एक नमुनो जाता. दुसरे सुवातेर दुसरी वस्त आमी ह्या शुभ वर्तमानांत आमी तर पळयत जाल्यार जीजस सर्व्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. अंतर करिनासतना सेवा करता. पयले सुवातेर जीजस हिमसेल्फ बिकम्स द सर्वंट. जेजू आपुणूच सेवक जाता आनी दुसरे सुवातेर जेजू अंतर करिनासतना सेवा वांटता. जेजूच्या शिसांचेर नदर मारीत जाल्यार सगळे एक सारखे नासलोले. थोडे गोडे कारवी आसले, थोडे गोडे टॅक्स कलेक्टर आसले. तांकां तो सगळ्यांक एकठांयता, आकारता. जेजू निमण्या जेवणार आसा. जेजू आपल्याक कितें जातले, कित्याक कितें करतले ते सगळे जाणो आसलो. एकलो आपल्या मदलो आपल्याचो घात घेतलो, आपल्याक एकलो नाकारतलो, आपल्याचेर एकलो दुबावतलो, हे सगळे जेजू जाणो आसलो. तरी आसतना अंतर करिनासतना सगळ्यांचे एक भाशेन पांय धुता, धुल्या उपरांत पांय पुसता. सर्वीस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. सर्वीस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. आनी तिसरे सुवातेर आमी तर पळयत जाल्यार शुभ वर्तमानांत पळयत जाल्यार जेजू आपणे सेवा दिवन जाल्या उपरांत शिसांक म्हणटा तुमी अशेंच करात. शिसांक तो दुसऱ्यांचे सेवक जावंक शिसांक तो उलो करता. आपणे एक सेवक जावन तुमचे पांय धुल्यात तर आतां तुमी संवसारांत वचून तुमी तुमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक भेटोवंक जाय. तुमी तुमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक करचूंक जाय म्हूण जेजू ही शिकवण आपल्या शिसांक शिकयता. जें कितें हांवें केलां तें आतां तुमी तुमच्या जिवितान दुसऱ्या सोवें करूंक जाय म्हूण जेजू आमकां उलो करता, हुस्कायता. पवित्र पुस्तकान जरी तर नदर मारीत जाल्यार जेजू 5,000 लोकांची बूक मारता ती आमकां वाचूंक मेवता. 5,000 लोकां मदें गोडे तो लोक गोडे जायते जातीचो गोडे आसलो जायत, जायते कातीचो गोडे आसलो जायत. जेजू अंतर करिना. जे लोकां कडेन आसले ते आपूण घेता, बापाक दिनवासता, लोकांक थंयच बसूंक लायता आनी सोर शेवटी अंतर करिनासतना सगल्यांक ते एकेच भाशेन वांटता. पेकोवणी फावो करतना तूं हे जातीचो म्हूण जेजू दुसऱ्यांक धांवडायना पूण सगल्यांक एकेच भाशेन पेकोवणी फावो करता. कुर्सार मेलो तेन्ना आपूण थोड्यांच लोकां पासत न्हय पूण आख्या संवसारा पासत मेलो, अंतर करिनासतना मेलो हो ताचो मोग आमचे मुखार जेजू दवरता, सिद्ध करता. आयज आमच्याच जिविताचेर नदर मारूंक गरजेची. जेजू पयलो आपूण सेवक जाता, अंतर करिनासतना दुसऱ्यांची सेवा करता आनी आमकांय
तीच देख सेवेची देख दुसऱ्यांक जावंक तो आमकां उलो करता आनी उस्कायता. थोरिश्टानो, अंतर करिनासतना सेवा दिवया ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी कितें घेतले काय कांय वस्तू तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. पयले सुवातेर जेजून अंतर करिनासतना शिसांचे पांय धुले आनी पुसले. आयज जेजू आमकां जोण एकल्याक नमुनो आमी हें दुसऱ्या सोवे हेंच करूंक, स्पेशली टू द लिस्ट लॉस्ट and the last of the society. आमची वागणूक दुसऱ्या सोवे अंतर करिनासतना सेवेची करूंक जेजू आयज आमकां उलो करता, उस्कायता. इश्टानो, आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार घोडे जायते पावटी आमी अंतर करता. ती गिरेस्त, तो गरीब, तो घोडे चड शिकूंक ना, तो घोडे जायतो शिकला. अशी तरेन अंतर करून आमी घोडे थोड्यांक सेवा दिता, थोड्यांक घोडे सेवा दिवंक आमी चुकता. जेजूचेर नदर मारुया, जेजूक आमच्या जिविताचो नमुनो करुया. ही वॉज अ पर्सन विथ अ डिफरन्स. आयज आमकांय जेजू आमच्याय जिवितांत जे कितें डिफरन्स आसा, वेगळेपण आसा, त्या वेगळेपणा वरवीं अंतर करिनासतना दुसऱ्यांची एक सारकी सेवा आनी मोग करूंक आयज जेजू आमकां जोण एकल्याक उलो करता आनी उस्कायता. तर पयली वस्त जेजू आयज आमकां घेवंक उलो करता, उस्कायता ती म्हणल्यार अंतर करिनासतना सगल्यांची एक सारकी सेवा करूंक, स्पेशली ऑफ द लिस्ट लॉस्ट अँड द लास्ट ऑफ द सोसायटी. दुसरी वस्त आमी आमच्या जिवितान घेवंक जाता ती म्हणल्यार प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजून शिसांचे पांय धुले. आयज जेजूक आमचेंच जिवीत, आमचीच चिंतना, आमचें वायट धुवंक आमी जेजूक आमंत्रण करूंक खूब गरजेचें. इश्टानो, घोडे जायते पावटी आमच्या आप स्वार्थाक लागून, आमच्या आपलेपणाक लागून घोडे जायते पावटी दुसऱ्यांक सेवा दिवंक आमी चुकता. ताका सेवा दिली जाल्यार, ताचो मोग केलो जाल्यार, ताचें तर कितेंय बरें चिंतलें जाल्यार म्हाका कितें मेवतलें. घोडे असलो समज घोडे जायते पावटी आमच्या मनांत आसा. घोडे तो ताका सेवा दिली जाल्यार तो घोडे उंच चडत, ताका हांवें बरें केलें जाल्यार तो घोडे उंच चडत, हांव घोडे थंयच रावत. घोडे जायते पावटी नाटकायेनूय हांव घोडे जायते पावटी बोरलां आनी हाका लागून दुसऱ्यांक बरें करूंक, दुसऱ्यांक सेवा दिवंक घोडे हांव घोडे चुकलां. आयज जें वायटपण म्हज्या जिवितान आसा, हे रीत भाशेन आप स्वार्थाचें वायट, हें वायट धुवन काडूंक आमी जोण एकल्याक आमचें काळीज मन जेजूक उक्तें करूंक खूब गरजेचें आनी फायद्याचें. आनी जेन्ना आमी आमकांच उक्तें करता, जें वेगळेपण म्हज्यांत आसा, त्या वेगळेपणा वरवीं म्हज्यान दुसऱ्यांक बरेंपण हाडूंक खूब सोंपें जातलें, आयतें जातलें. इश्टानो, आमच्यान जोण एकल्यान जायतें नवेपण आसा, जायतें वेगळेपण आसा. ह्या वेगळेपणा वरवीं आमी जायत्यांक अंतर करिनासतना दुसऱ्यान बरेंपण सेवा दिवंक जाता. आयज हे मिसा भेटेन वांटो घेतना आमी जोण एकल्यांनी अंतर करिनासतना सगल्यांची एक सारकी सेवा करूंक आमकां जोण एकल्याक त्याच जेजूचें बळ आनी आदार आमकां ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार भावार्थान कांय आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोज्जेची सेवेंतल्यान आपल्या मुन्यारपण चलयतना सगळे सोवे एकसारकेपणान वागून आनी ओदीक करून समाजांत उणो मान आसलोले सोवे ओदीक मोग दाखोवंक तांकां भावार्थाची दिशेन वाडोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगल्यो तरेच्यो भेदभाव पयसावून ओदीक करूंक
गरीब दुबल्याक आनी गोजेवंतांक फावो आसलोल्यो सवलत्यो एकसारकेपणान मेलूंक फावो आसलोल्यो उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थांनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मोदें जियेतना तांचे मोदें कसलीच धर्माची ओंतोर करिनासतना तांकां फावो त्या मानांत लेखून तांचे सवे इश्टागोतीन जियोंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोर परगोडणेच्या वावरान मिसोल आसलोल्या सोमेस्तांनी जेजूचें मोन आपणावंक आपलो वावर करूंक जावं शिक्षणीक मोलार दोतनीच्या मोलार तशेंच सोमेस्ताच्या भावार्थाची आकांनी कोत्ताना मोगान आनी सेवेच्या मोनान आपली जबाबदारी पालोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या बापा, ह्या वेळार आमची कालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. दर दिसा दर घडये अंतोर करिनासतना सगल्यांची सेवा करूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोने वेदार गीत घेऊया. C38 पेज नंबर 44. C38. Tukas Papa Sol Moshe Ita Duka Ekane Tukas Mota Sol Moshe Tuche Se Kota Shebe Moshe Hadle Moshe Paye Chicago, Alta Roche, Luso Hoigo, Dodokoro, Chicago, Sofia Dio, Lucas Papa, Sol Moche, Vida Tuca Ascolta solo noche tu ce म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोर गोटुया. सुम्याची सुवामी आनी एकाशी तितलेच पावटी तूं वैभव मानिसो आमी तुजें मरण वगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेकाय जाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. दर दिसा दर घडये अंतर करिनासतना, वेगळोचार करिनासतना सगल्यांची एक सारकी सेवा आमी करूंक जेजूनच शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां जण एकल्याक आदार आनी बळ मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनच्या ससनान सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसून एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. तशेंच कुडीक बोले देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. होच तो जेजू आमकां जोण एकल्याक नोमुणो अंतर करिनासतना आमची सेवा दुसऱ्यांक दिवंक आनी वांटूंक ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी येतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Voi kushi posad, moja kuri wangrat, kushi dadosaya. Jesu, 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 Sami, Jivitaše. Jesu, 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 Sami, Jivitaše. Jiwan boron posad, Dobry sudo sayat, Dusra jiwan borat, Udo boron wadat. Jiwan boron posad, Dobry sudo sayat, Dusra jiwan borat. Jesu, 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 Sami, Jivitaše. Jesu, 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 Sami, Jivitaše. Moje guri wangda, tuce kilopia, moja rokta wangda, tuce piokia, moja guri wangda, tuce kilopia, moja rokta wangda. Tuce pionia, Jesu, 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 Sami, Jivitaše. Jesu, 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 Sami, Jivitaše. Zati, wala slava šara, Basta, basta, tanto uskora, noche contisaiti, guarda shara, basta, basta, tanto uskora. Jesu, 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 Sami, Jivitaše. Jesu, 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 Sami, Jivitaše.
उभी राहूया, प्रार्थूया. सुर पोदवेदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्यान. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात अंतर करिनासतना सोमेस्तांची एक सारकी सेवा करूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
Xavier आमचे पासोत विनोदी कर. प्रार्थुया. बापा, उदेतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवून भाग्यवान फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ स्वर्गोंडराची वळख आमच्या काळाच्या मनशाक दिवन ताणी आमची काळजां लासून आनी ताचेर वावर दवरतल्यांक पवित्र सभेच्या भुरग्यांची सोक्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगून आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं Lovely.